प्रितीच्या बाबा भयणानो, जेजू सांगता विसव घेवंक आमी सगळीं हांगासर आयल्या आनी आमी ऑनलायन रावनूय हो जेजू सांगता वेळ सारता. आमी सुरवात दिल्या विसव घेवंक. जेजू सांगता विसव गरजेचो. फाटल्या उलोवपान आमच्या जिविताचे कशे भाशेन आमचे जिवीत उत्सांबोळाय जाल्या आनी विसव कित्याक गरजेचो होय आमी आयकला. आनी आतां बाबा भयणानो, जेजू सांगता कशे भाशेन आमी विसव घेवचो हाचेर आमी नियाळ करुया. आनी हेच करूंक परत एकदां हेच शुभ वर्तमान आमी आयकुया. सगळीं उबी रावया. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सगळीं तुमी कोश कोत्तात आनी ओजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणानो, विसव एकदम गरजेचो जिविताक आनी ह्याच पासत विसव घेवंक आमी जेजू सामकार येवंक जाय, कित्याक जेजू दिता आमकां खरो विसव. बाबा भयणानो, म्हजे लागीं बागयोन जुजेची इमाज आसा. तुमी पळयल्या बागयोन जुजेची इमाज? पळयल्यात? कितें आसता हातीन? फूल आसता, जेजूय आसता हातीन, उबो आसता. उबो आसता न्हू. म्हजे लागीं आनी एक जेजू जुजेची इमाज आसा, जुजे न्हिदला. पळयल्यात तुमी? जुजे न्हिदला. आनी ही इमाज बाबा भयणानो खरीत म्हत्वाची इमाज. ही इमाज बागयोन जुजे न्हिदलो आनी खरीत भाशेन देवान ताका सोपण्यान येवन सांगलें, जेजू घे आनी इजिप्तान पळून वच पळय तो. बाबा भयणानो, बागयोन जुजेच्या जिवितान पवित्र पुस्तकान ह्यो दोन घडण्यो मेळटात. जुजे न्हिदलोलो, ताच्या जिवितान उत्सांबोळाय आसलोली, कित्याक मारियाक गर्भेस जाल्या. आतां तिका हांव कशे भाशेन घेतलो? ही ताका उत्सांबोळाय, व्हडली उत्सांबोळाय जिवितान आसलोली. असल्या वेळार न्हिदेन ताका देवदूत येवन सांगता, ती पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबावल्या. ताच्या जिवितांतली उत्सांबोळाय सगळी क्लियर कोत्ता. दुसरी घडणी, जेन्ना जेजूक एके भाशेन मारपाचे आसात म्हणून खबर मेळटा, तेन्ना भुरग्या जेजूक घेवन इजिप्तान पळून वच म्हणून देवदूत न्हिदेन ताका सांगता. बाबा भयणानो, ह्यो दोनूय घडण्यो उत्सांबोळाय ताच्या जिवितान आसलेल्यो बेश्ट्यो सुटाव्यो जावंक नात. तो देवा सांगता विसव घेतालो. आनी ह्याच पासत ही न्हीद पवित्र पुस्तकान सिंबॉलीक न्हीद दाखयता. तो देवा बरोबर आसा आनी जो देवा बरोबर आसा, देव सगळ्या जिवितांतले उत्सांबोळाय, सगळ्या जिवितांतल्यो आडकोळ्यो सगळ्योच विसवान येतल्यो. बाबा भयणानो, बरें तें देवान सोपणान ताका सांगलें. आयज आमी देवा बरोबर आसा काय? आयज आमी देवा बरोबर विसव घेता काय?
बागयोन झुजेची ही माज आयज आमकां उलो कोत्ता. आमी देवा बरोबर विसव घेवंक आनी ताच्याच सांगाता आमच्या जिवितांतली सगळीच उचांबोळाय, सगळेंच कितें आमच्या जिवितान वयर सकयल जाता तांकां सगळ्यांक प्रश्नांक जाप फावो जातली. आनी ह्याच पासत देवा सांगाता विसव घेवंक गरजेचें. बाबा भयणांनो, पवित्र पुस्तकान आमी नदर मारली जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी भितर सरुया. देवान सगळें बरे तरेन रचलें, बरे भाशेन रचलें. आनी निमाणो मनशाच्या हातान देवान अधिकार दिलो आनी म्हटलें चोडय आनी वाडय, प्रितूम फुलय. बाबा भयणांनो, हो देवान मनशाच्या हातान अधिकार दिलो. आनी तेन्ना देवान म्हटलें पळय, सगळें खा, सगळें कर, पूण ह्या एकाच झाडाक हात लाय नाका, एकाच झाडाक हात लाय नाका. पूण मनशाची उचांबळाय, मनशाची उचांबळाय, दिस इज अ नॅचरल इन्स्टिंक्ट. आमकांय जाता उचांबळाय. कितें देवान सांगलां ना म्हणून तें काडूंक. भाव भयणांनो, हें पातक ना म्हणून काडूंक तें न्हय, पूण देवान जी बॅरियर घातलोली, जी बॅरियर बांदून दवरलोली, ती बॅरियर मोडून हांव देव कसो दाखोवंक. आनी बाबा भयणांनो, हांगासरूच आमचें जायते पावटी चुकता. देवान आमकां विसव घेवपाक अमकेंच दिल्लोलें आसा, पूण वी क्रॉस आवर बॅरियर्स, वी क्रॉस दोज बॅरियर्स, आनी आमकां दुसरें जाय. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचो विसव चुकता. देवान आमकां सगल्यांक हे खेरीत कुरपेन रचलोली. वी वर इन पॅराडायज, पूण वी लॉस्ट दॅट पॅराडायज. विसव चुकलो. आनी ह्याच पासत भाव भयणांनो, हें उत्पत्तीचें पुस्तक आमच्या आख्या जिविताक खेरीत भाशेन लागू करून आमी पळयलें जाल्यार आमचें जिवीत तशेंच. वी वॉन्ट टू क्रॉस, कितें लिमीट दिल्या तातूंतली भायर सरोंक सोदता हांव. आनी एके भाशेन बाबा भयणांनो, आमचो विसव आनी दुसऱ्यांचोय विसव सगलो आमी घुसपा गोंदोळाक सांपडटा. आनी ह्याच पासत विसव गरजेचो. बागयोन झुजेन विसव घेतलो. आनी बाबा भयणांनो, हो विसव परत स्टॅब्लिश करूंक देवान आपल्या पुताक धाडलो. पुताक धाडलो ह्या संवसारान, आनी आपणाचे ह्या पुताक धाडून खुर्सार मरून परत आमकां ह्या सगल्यांक विसव आसा म्हूण दाखयलें. आनी दाखयलें सर्गीची दारां जी बंद आसलोलीं ती उक्ती जालीं. आनी हाचे वरवीं आमकां सगल्यांक ही विसवाची दारां उक्ती जालीं. बाबा भयणांनो, हो आमचो धर्माचो गूट. आनी हेच पोरबेक आमी तयारी जाता. म्हणटकूच बाबा भयणांनो, आमी देवा सुरशी येता जाल्यार, विसव घेवंक आशेता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, कशे भाशेन तो घेवंक जायो, देवा सामकार कशे भाशेन येवंक जाय. आयच्या पुस्तकान मेळटा, जेजू म्हणटा, म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. बाबा भयणांनो, ह्यो दोन वस्तू आमच्या जिवितान गरजेच्यो, शांतताय, ल्हानवीकपण. आनी हे दोनूय तर आमी पळयले गूण बागयोन झुजेच्या जिवितान आमी पळयता. हे दोनूय गूण मारयेच्या जिवितान पळयता. ती शांत, ती ल्हानवीक, तोय शांत, तोय ल्हानवीक. आनी दोगांय देवाच्या विसवान आसलोलीं. आनी ह्याच पासत तांचे सवें एक गोड विजमीत घडलें. बाबा भयणांनो, हें की देव आमकां दाखयता आमी देवाच्या विसवांत रावंक. तर बाबा भयणांनो, आमी विसवान कशे भाशेन रावंक जाता, ही दोगांय बागयोन झुजे सायबीण माय आमकां दाखयता. आनी तेच बरोबर आमी तर जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली, आमी कशे भाशेन विसव घेवंक जाता ती आमकां 3 उतरांनी आमी पळोवया. आनी ही 3 उतरां के ह्या उतरांतल्यान सुरू जाता. बाबा भयणांनो, जेजून विसव घेतलो केन्ना सांगात पळोवया. जेजून विसव घेतलो केन्ना? पयले सुवातेर जेजून विसव घेतलो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत. बाबा भयणांनो,
जेजू कुसवो हें उतर कुसव्यान विसव घेतलो. आमचे तो जिवीत उत्साम बोळाय जाता, आमचे जिवीत तर धांवता, आमचे जिवीत तर सगळें घुसपा गोंदळाक सांपडलां जाल्यार ह्यो कुसव्यांतलो विसव एकदम गरजेचो. आनी ह्यो कुसव्यांतलो विसव म्हणटात तो बाबा भयणांनो, टू बी अटॅच टू समथींग. जें कितें जशे परेन एका कुसव्यांत एक भुरगो आवयच्या आंबलिकल कोडाक तेंकोन उरता, तेच भाशेन आमचे जिवितान उत्सांबळाय कित्याक जाल्या तें बाबा भयणांनी हांवें लिंक सोदूंक जाय. वी मस्ट सर्च इट रूट्स. आनी तेन्नाच की म्हजें जिवीत कितें जालां, कित्याक लागून अशें जालां ताची समजीकाय मेळटली. ह्या पासत बाबा भयणांनो, हो कुसवो गरजेचो, हो कुसवो गरजेचो. आनी जेन्ना आमी ह्या कुसव्याक एकठांय रावता, एकवटून रावता, तेन्ना की आमी आमच्या जिविताची खरी समजीकाय घेवंक पावतल्या. नाजाल्यार जिविताची आमची आंबलिकल कॉड काट जातली आनी आमकां खबर आसची हांव कितें कोत्ता, कित्याक हांव कोत्ता, आनी हें कित्याक कोत्ता तें गमोंक जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें आमचे रूट्स सोदूंक गरज, आमचे रूट्स सोदूंक गरज. वी मस्ट डिस्कवर इनर चायल्ड. आनी हे बेश्टेच डिस्कवर जावचें ना, जोरी तर जेजू बरोबर हांव विसव घेता तेन्नाच जाता. जेजू बरोबर हांव वेळ सारता तेन्नाच जाता. कित्याक जेजू पवित्र आत्मे वरवीं आमच्या दोर एकल्याच्या कुडीन रीक घेता. आनी तेच बरोबर आमच्या जिवितान खेरीत भाशेन हे वेगवेगळे खेरीत भाशेन कितें जाता ताची समजणी दिवंक पावता. इट इज गॉड्स टायम. जेन्ना आमी जेजू बरोबर बसता, घडये आमच्या मनान वेगवेगळी चिंतनां येतात, भियो नाका. घडये म्हज्या मनान हांवें कित्याक कितें केलां तें येता, भियो नाकात. असल्या वेळार जेजू आमच्या जिवितान बदलणी हाडटा. आनी ह्याच पासत फकत गरज आसा जेजू सामकार बसूंक, जेजू बरोबर वेळ सारून जेजू सांगाता विसव घेवंक. जेजू आमकां आमच्या जिविताचो दिश्टावो दितलो. आमचें जिवीत कित्याक लागून अशें जालां हाची समजणी दितली. ह्याच पासत कुसवो गरजेचो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, जेजू कुसव्यांत आसलेलो मारयेच्या. आनी जेन्ना कुसव्यांतलो भायर सरलो तेन्ना विसव घेतलो खावणेंत. दुसरें उतर खावणेंत. आनी खावणेंत भायर सरून ही एक्सपिरियन्स द रियालिटी. कितें पळय तें पळयलें, अणभवलें, समजलें. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत खावणेंतलो एक्सपिरियन्सान जेजूक जायतीं जाणां भेटलीं, ताणें अणभवलें, पळयलें. जायतीं जाणां ताका भेटूंक आयलीं, तांकां सगल्यांक ताणें शांतीचो संदेश दिलो. बाबा भयणांनो, हो विसव आमच्या जिवितान गरजेचो. हो खावणेंतलो विसव गरजेचो. टू बी टच विथ रियालिटी. बाबा भयणांनो, जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान कित्याक लागून जाता हाचे रूट्स गमतात तेन्ना मागीर पळोवंक जाय हांव ह्या म्हज्या जिवितान आतां कित्याक अशें कोत्ता, कसल्यो कसल्यो रियालिटीज आसात, कित्याक लागून म्हज्या जिवितान हें जाता तें गरजेचें. सो ह्यो खावणेंतलो एक्सपिरियन्स आमकां गरजेचो. टू बी टच विथ रियालिटी. घडये हांव हें कोत्ता आतां कित्याक म्हाका वेगवेगळे म्हजे इश्टागतीचो सांगात मेळ्ळा. घडये हांव हें कोत्ता कित्याक हांव बेश्टोच म्हजे बायलेचेर बेजार जाता. घडये हांव हें कोत्ता कित्याक हांव सरकार कसो दाखयता म्हाका पावर आसा म्हणून. सोशल रियालिटी. बाबा भयणांनो, हें सगळें अणभवूंक गरज. टू बी टच विथ रियालिटी. कितें जालां, कितें घडटा ताची गरज. आनी त्याच बरोबर बाबा भयणांनो, हो खावणेंतलो एक्सपिरियन्स आमकां खेरीत भाशेन आमच्या जिविताक एक खेरीत आदार जातलो. जरी तर हांव हे म्हजी रियालिटीन कित्याक जाता ती म्हाका समजीकाय मेळची ना जाल्यार हांव खेरीत भाशेन म्हजें जिवीत बदलूंक पावचो ना. आनी जेजू बरोबर विसवूय घेवंक पावचो ना. कित्याक थिंगासरूच ब्लॉक जातलें आनी हांव परत त्याच वाऱ्यार उडोवन वेतलो. म्हजी गाडी परत धांवतली. आनी ह्याच पासत विसव गरजेचो जाल्यार ह्यो खावणेंतलो विसव घेवन गरज. बाबा भयणांनो,
हांव कित्याक लागून हें कोत्ता, कित्याक लागून म्हजे सो हें घडटा, वेगवेगळ्यो वस्तू जाणा जावंक एकदम गरज. हें म्हाका घडटा कित्याक हांव सोरप येता म्हणून. हें म्हाका घडटा कित्याक हांव ड्रग्साचो विक्टीम जाला देखून. हें म्हाका घडटा कित्याक म्हाका वेगवेगळ्यो वस्तून हांव बरी पडला म्हणून. आनी हें तर हांव स्वत मानून घेना जाल्यार भावा भयणांनो, म्हज्या जिवितांत बदलणी येवचीच ना. आनी ह्याच पासत ही ओळख घेवंक एकदम गरज. हाची ओळख घेवन दर एकल्यान एकदम गरज. ह्याच पासत वी टच विथ रियालिटी. हें हांव कोत्ता कित्याक ह्या वस्तूक लागून, हे समजणीक लागून, ह्या मनशाक लागून. आनी असली जेन्ना म्हाका समजणी मेळटा तेन्ना भाव भयणांनो अदीक हांव विसव घेवंक पावतलो जेजू सांगाता. And Jesus is slowly जेन्ना आमी ह्या वस्तून आमची ओळख घेता तेन्ना जेजू स्लोली आमच्या जिवितांनी बदलणी हाडटा. आनी तिसरी सुवातेर बाबा भयणांनो, जेजून विसव घेतलो शेवटाक खुर्सार विसव घेतलो. खुर्सार मेलो आनी उतरा, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. बाबा भयणांनो, म्हज्या जिवितांत जायते कितें घडटा आमकां समजना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत रुट्सूय आमकां समजोचे नात. कित्याक लागून जाता समजोचे नात. जायते फावटी आमी एक्सेप्ट पासून करूंक पावचे ना. सोशल रियलिटी हांव सोऱ्याक लागून वो हे वस्तूक लागून हांव करूंक पावता म्हणून समजोंक आमी एक्सपेक्ट करचेच ना. आनी असल्या वेळार बाबा भयणांनो, जशे परी जेजू खुर्सार व्हरून बापाच्या हातान आख्खें जिवीत घातलें तेन्ना असलेंच आमचें सवय जावंक जाय. वी मस्ट सरेंडर आवर होल सेल्फ इन टू द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. आनी तेन्नाच आमकां खरो विसव फावो जातलो. जस्ट लायक जीजस आख्खेंच आपणाचें जिवीत बापाच्या हातान घातलें, तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत जेन्ना बापाच्या हातान घालता तेन्ना बाबा भयणांनो आमचें जिवीत खेरीत भाशेन बापाच्या सांगाता विसवान पडटलें. आनी जेजून जशे परी खुर्सार मरून हो विसव बापाच्या हातान घातलो आनी ह्या विसवान आमकां स्वर्गीची दारां उगडलीं आनी स्वर्गीचो विसव आमकां आसा म्हणून दाखयलें, तेच भाशेन बाबा भयणांनो जेन्ना आमी जेजू सांगाता विसव घेतले आमचें आख्खें जिवीत कितें जाता तें आख्खेंच ताच्या हातान घालतले तेन्ना आमकां खरो विसव फावो जातलो. आनी ह्याच पासत सरेंडरींग आवर होल सेल्फ इन टू द हँड्स ऑफ द लॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्याच पासत बाबा भयणांनो आमी फुडें सरुया. आमचें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान घालून ताकाच आमचो धोनी म्हूण समजून आनी ताकाच आमच्या जिविताचो मोदलो आनी व्हडलो भाग करूंक. बाबा भयणांनो अशें जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना खऱ्या विसवाक आमी फुडें सरतल्या. बाबा भयणांनो, मुखार जेजूक खेरीत भाशेन खुर्सार मेलो आनी शेवटाक निकी पेलो, शेवटाचो विसव. बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी आमचें जिवीत एके भाशेन पुरतले तेन्ना आमकां खरो विसव मेळटलो. शेवटाक आमी सगळीं मरतना आमकां विसव मेळटलो. पूण ह्या जिवितांत आमचे जायते न्हू हर्ट फिलिंग्स आसात. आमचे जायते न्हू कितें कितें आसा आमच्या जिवितांत शिजता. कोणाक पळयलो राग येता, कोणाक दिसलेंच मजान पळोवंक जायना. आनी जायते आमची बॅगेज मना फाटल्यान आसा. आनी जरी तर हांव आनी तूं ती फोंडान पुरिना जाल्यार आमकां विसव मेळचो ना. आनी पुरतले जेजू बरोबर, कित्याक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. जायते फावटी कोणाक फॉरगिव करूंक जायना. आनी असल्या वेळार जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजू सांगाता विसव घेवन तें घालतले पुरतले तेन्ना बाबा भयणांनो खरो विसव आमकां मेळटलो. आनी ह्याच पासत ह्या विसवाची आमकां गरज. बाबा भयणांनो, वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. पयले सुवातेर आमचें इनर चायल्ड, लेट अस बी अटॅच्ड टू आवर इनर चायल्ड. कित्याक लागून जाता, कित्याक लागून घडटा, जेजू सामकार घेवन येवया, विसव ताचे सामकार घेवन येवया. आनी हे बाबा भयणांनो घडटलें जेन्ना तूं आनी हांव ल्हानवीक जावन येतले तेन्नाच, ना जाल्यार आमचे लागीं घडचें ना.
हांव तर व्हडवी काय न्हयलो, म्हाका कांयच जायना, म्हाका हेची गरज ना अशें तर म्हटलें आमचे लागीं घडचें ना. ल्हानविकायेन जो देवा मुखार येता तेन्ना देव ताका सगळें उक्तें करता. बागेवन झुजेची खबर तुमकां सांगल्या. तो ल्हानविकायेन देवा मुखार विसव घेतलो आनी ह्याच पासत देवान ताका गूट उक्तो केलो, सोडवणीचो गूट उक्तो केलो. दोगांयकूय सायबीन मायकूय ह्या गुटान एकठांय केली, कित्याक ती ल्हानविकायेची वस्तुरी आसली. बेश्टेन सांग ना तें. आमच्या जिवितान ल्हानविकाय तर आमी घेतली, जेजू सामक्यार येयल्यो जाल्यार आमच्या जिविताचो भितरलो गूट आमकां उक्तो जातलो. वी विल बी टच्ड टू आवर इनर सेल्फ, आवर इनर चायल्डहूड. तितलेंच न्हय, आमच्या जिविताची सोशल रियलिटीज ताची समजणी आमकां मेळटली. तितलेंच न्हय, आमी जेन्ना आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना देव आमच्या जिवितान नवसोडणी हाडटलो. आनी तितलेंच न्हय, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांतले सगळे हार्ट फिलिंग्स आमी पुरता तेन्ना जेजू आमकां खऱ्या विसवाक पावयतलो. आपणा बरोबर आमचें जिवीत पुनर्जीवन करतलो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी सगळीं ह्या काळान तयार जाता. ह्या काळान तयार जाता म्हणटच जेजूस बरोबर हो विसव घेवंक फुडें सरुया आनी आमच्या जिवितान बदलणी हाडूंक वावरुया. बाबा भयणांनो, आमचें जिवीत धांवतें दवरचें न्हय. धांवतें जिवीत एक्सिडंट जाता, धांवतें जिवीत घुस्पा गोंदळाक सांपडटा, धांवतें जिवीत अर्थ ना, काबार. असल्या वेळार जेजू बरोबर विसव घेवंक एकदम गरजेचें. जेजू सांगाता विसव घेता तो मनीस जैतिवंत. जेजू सांगाता विसव घेता त्या मनीस खेरीत भाशेन बोगसोण्याचो. जेजू सांगाता विसव घेता तो कुटुंब जोडटा. जेजू सांगाता विसव घेता तो जेजूच्या एकवटान रावता. जेजू सांगाता विसव घेवया, देवाच्या एकवटान रावया आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक वावरुया. जे आमी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे परबेक तयार जाता, हीच परब अदीक अर्थाभरीत करूंक वावरुया. आनी ह्याच पासत ह्या दिसांनी आमचें जिवीत विसवाचें करूंक जेजू बरोबर अदीक वेळ सारुया. हेंच करूंक बाबा भयणांनो, आमकां दर एकल्याक त्याच देवाचो आदार मागुया.